काळजात तुका हर्षिता तुझे मरण जीवन कोण आम्ही समरमता सर्गी जीवना तुझ्या आम्ही घेता सौम्या जेजू ख्रिस्ता सर्वोंदारा उपकारांचं तुझ्या अर्गां दिता रक्त तुझ्या आमकां नितळ केलाय कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिलाय सौम्या तुझ्या नामान आमी सांगता मेळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हर्षिता तुझे मरण जीवन कोण आम्ही समरमता सर्गी जीवना तुझ्या आम्ही भागीता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बऱ्या गवळ्या सुकान केल्ल्यो शिळ्यो आमी तुज्यो हेणा तुज्या आमकां राखून व्हर विज्ञान वरांतली आमकां निवार सौम्या तुज्या नांवान आमी सांगता मेळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हर्षिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता सर्गी जीवनांत तुझ्या आमी भागीता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमूग आणि देवाची शांती तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्यान सोम्यांच्या पुनर्जन्मपणाच्या दिसा आमी भवार्थ आचरण करूंक आनी देवान ओतल्या आशिर्वादांक उपकार बावडूंक एका कुटुंबा भाशेन आमी एकठांय जाले हांव आयची देवस्तुती जेजू बऱ्या गवळ्याची ओळख करून दिवन ताचो पाटलाव खरेपणी करूंक शिकयता जेजून खरे गवळी जावन आपल्या शेलयां पासो तो जीव दिलो आनी एक इंड बांदून हाडूंक ओवरलो ह्या गवळ्याचो ताळो आनी देख आमी घेवया आनी ताच्या इंडाचो इस्वासी शेलयो जावया ह्या बऱ्या गवळ्याची वळख आनी ताणें बांदिल्लो एक इंड सांबाळच्याक आमकां याजकांची आनी धार्मिकांची गरज आसा देखून आज आमी देव आपणच्या आयतार संभ्रमता देवाच्या राजांत वावरूंक आनी बरे गवळ्या भाशेन शेलयेची आत्मीक जतन घेवंक आमच्या कुटुंबांतल्या चला चलयेंक देवाचे आपणे लाबून दी म्हणून ह्या मिसावा वेळी त्रिएक देवाची कृपा मागया म्हज्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया आमचें उणेंपण आमची अस्कतकाय आमच्या मोतीक हाडून सांगात आमी म्हणया हांव पातके सरपददारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो जखण्यानुसार सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारू आनी बरें सोडून हांवें जागीतलीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध सद्भाग्यवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमचे श्रेश्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पददार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन Sumia ka krutka
देवा उत्सर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची तू बापाच्या उजव्या बोसार आमचे मागणे मारून घे त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकच हिंडांत सर शेळयांक थाराण मेळचें म्हूण बरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या सोरोवाक तांकां फावयता तर ह्या आमच्या गवळ्याचो थाळो सदांच वळखूंक ताच्या फाटल्यानच वचूंक आनी नागोवण्याच्या हातांतली सुटोवन जेजू दिता तें तुजें शुभाम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धमदूतां कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ पेद्रू पवित्रात्म्यान भरोवन तांकां सांगूंक लागलो लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो एक थोंट्या थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलीचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता तुमी कुर्सार मारिल्ल्या आनी देवान मेल्लांतलो जिवंत केल्ला नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया तुमी बंद मारी उपकार ना म्हूण खाण उडयल्लो फातर तो पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर ताचे भायर दुसऱ्या कोणाक वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार जालो बांदपा
फातो जालो बांदपाचो मोल्या फात सर्वीस पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पाळटा मनशांचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो आस्त्रो सोदलेले कितल्या की बोरे रायांचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो आस्त्रो सोदलेले कितल्या की बोरे बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मोल्या फातर तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सोडवून दार सालोय देखून हांव तुका अर्गां दिता सर्वेस पोरा बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मोल्या फातर आपले सर्वीस पराचे काम हे पळोवन आमी थट्टक जाता बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मोल्या फातर सदैव सर्वीस पराचे नावी येता तो सर्वीस पराच्या निवासांत आमी तुमकां आशिर्वाद दिता तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सोडवून दार सालोय देखून हांव तुका अर्गां दिता सर्वीस पोरा सर्वीस पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पाळटा बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मोल्या फातर बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मोल्या फातर सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप मोगाच्या न्हू पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें फाव केला निजाकी आमी देवाची भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना मोगाचें न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापें जावंक ना पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले आमी प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातले म्हूण आमी जाणा देवाचें उतार हें देवाची ओडकार उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. हांव सुबरो गोळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखता Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भाग्यवंत जुवांव परमानेंट जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या वेळी जेजून फरिसेवा लागीं म्हळें
सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरता आसतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुडकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गोवळी. हाका राखवाल दार काडटा. बकरे ताच्या ताळ्याक काण दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकटांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळून धांवतात. जेजून तांकां ही वापार सांगली, पूण ताणें सांगिल्ल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजून परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्याचें दार. म्हजे पयलें आयिल्ले सोर आनी लुडकार देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमाण करूंक ना. हांवच तें दार. म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जुशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, भरपूर वमतोच्या मापान तें मेळो म्हणून. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सबार पावटी तुमच्या जिवितांत तुमकां अणभव आसा. पाद्र्या लागीं वेचें आनी म्हणचें, फादर म्हजो पूत 10वे क्लासींत आसा फादर, ताचे खातीर तिके मागा. एक तर पयलें रँक काडून दी, नाल्यार डिस्टिंक्शन काडून दी, नाल्यार फर्स्ट क्लास पास जावं दी, नाल्यार पास म्हणी जावं दी. तशें म्हणून ताच्या मागीर परत्यान आनी थोडीं येतात, फादर म्हज्या पुता खातीर दुये खातीर मागा. PUCचें सेकंड इयर रिजल्ट येता. रिजल्टाच्या पयलें कोणी सांगनात माग म्हणून. रिजल्टाच्या आदले दिसा सांगतात मागा फादर. ते दोळ मुसोर तांचें इवॅल्युएशन जावन तांची पोट्टी थंय इस्कॉलांत आयली आसतली. पूण आमचो तो बावार्थ फादर मागा म्हज्या पुताचे रिजल्ट बऱ्या तरान येवं दी, फर्स्ट क्लास पास जावं दी. डिग्री जाली फादर आनी आतां ताका मुखार एक बरी सीट मेळच्या खातीर MBBS करूंक फादर. ताका एक बरी सीट मेळच्या खातीर हे तिके मागा फादर. आनी तुमकां वळख आसा जाल्यार ताचे इल्ले पयशे इल्ले उणें करूंक सांगा फादर त्या फादराबाक नाल्यार डायरेक्टराक. अशें मस्तू जाणां विविध रितींची तुमच्यो विनवण्यो हाडून आमचे लागीं येतात. पूण मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा देव पावण्याचो आयतार आचरण करता. आमी आयची तिनूय वाचपां आमी आयकलीं बऱ्या तरान. सर तें जेजू बरो गोवळी म्हणून आज आमकां एक बऱ्या जिविताक तो आपोवणें दिवन आसा. आनी थोडे फावटी एकलो मेळोवंक आयिल्लो, म्हज्या खातीर मागा फादर, हांव बेकारी जावन आसा म्हणून. बेकारी जावन आसा, हांव निरुद्योगी जावन आसा, म्हाका काम ना, खंय गेल्यार म्हाका काम मेळना, विजाक एप्लाय केलें विजा म्हाका मेळोंक ना. आनी उपरांत जायत मागता म्हूण सांगलें. एका म्हयन्या उपरांत तो येता आनी म्हणटा, फादर हांवें ते निरू सरबरा ज्यो आसा पळय, कोणाक पुरा उदक ना तें टँकर व्हरून व्हरतात पळय, ताचो ड्रायव्हर जावन हांव काम करता म्हणून. तशें म्हळ्यार तो निरुद्योगी आशिल्लो, काम नासतना बेकार आशिल्लो, तो आतां निरुद्योगी जालो. तो आतां निरुद्योगी जाल्लो, निरुद्योगी तो जालो. आतां गिमसले दीस त्या देखून असले मनीसी आमकां जाय जे पडटात. आनी मागा म्हणटात भायर वचोंगी खंय वचोंगी म्हणून. पूण बोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या आज आयतारा दीस आमी सर ह्या देव पोवण्याच्या आयताराचो आमी आत्मीक रितीन आमी विमर्श केलो जाल्यार आज मुसोर
कोणी आवय बापूय येवन सांगोंक ना फादर मागा मागा म्हज्या पुता खातीर तो एक बरो पाद्र्याप जावं दी नाल्या बरी एक सिस्टर जावं दी म्हणून आज मुसर कोणें विचारलें ना. थोडे फावटी म्हजे लागीं धाकटे चरके भुरगे बेसांव मागतात आवय बापूय सांगतात पाद्र्याप रे बेसांव माग म्हणून आनी ल्हान भुरगीं बेसांव मागतात. हांवें सांगता देवाचें बेसांव व्हडलो जाल्यार मागीर एक कापुचेन पाद्र्याप जावंक तूं ये म्हणून. आनी थोडीं आवया व्हडलें पाद्र जावं दी म्हणटात थोडीं ये देवा म्हज्या पाद्रापण अशें सांगचें गी अशें बेसांव दिलें गी म्हणून उद्गारतात. म्हणजे मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमकां आमी हो आयतार आज नियाळ करता आसतना मनीस ह्या एक मणजा जावंक पुरो तांची पिलां तुमी कोलग्यान पिलां काडल्यार पळया वचून हात घाला कोलगें सापता गी ना गी पळया. कावळ्याच्या गुडाक वचून हात घाला कावळो तो पापसून दवरता गी ना गी पळया. तशेंच हर एक मणजात तांची वस्तू म्हणजे तांची पिलां ती आमचीच म्हणले बरी ती दाखोवन दितात. कशें आमच्या भुरग्यांचें पालन पोशण आमी करता कशें आमचीं भुरगीं आमकां श्रेश्ठ ती जावंक पुरो इस्कॉलाक येताना आमी तांकां राखून रावता. ह्या पाटी येताना थंयसर तो टेम्प्या वयलो या रिक्षा वयलो करेक्ट तांकां देंवयता गी तांकां हाडटा गी ना गी म्हणून तांचे विशयींत आमकां इतले कळवळे आसात. त्याच प्रकार आज मणजातीक पळयल्यार तांची वस्तू तांकां श्रेश्ठ आनी तांची ती अपुर्बायेन ती जतन घेतात. तशें जाल्यार आज आमी बऱ्या गवळ्याची वापार आमी आयकले. जेजू जावन आसा बरो गवळी. आमी कितलें कॅर काडून घेता गी आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर या आमच्या जाग्या खातीर या आमी त्या जाग्यार कितें केलां त्या खातीर. तशेंच मणजाती कितल्यो जागृत काडून घेतात गी ताच्या की वर्त्या रितीन जेजू आमची जतन काडून घेता आनी आमचो तो मोग करन आसा आनी तो ताका आमचे थंय भोवसड हुस्को आसा. कित्याक बरो गवळी आपल्या शेळयां विशींत दीस रात तो चिंता तांचे संगी तो रावता तांचो ताळो अर्थ करून घेवचो एक बरो गवळी तो जावन आसा. त्या देखून जेजूस श्रेश्ठ गवळी आनी आमी हर एकल्यो जावन आसा ताच्यो शेळयो. त्या देखून तो म्हणटा हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा वाट आनी हांव जावन आसा जिवीत म्हणून. पयल्या वचपांत आमी आयकलें बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो तो फातर तो मुल्या पातोर जालो. जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना जेजून ह्या संवसाराक येवं नजो कित्याक राय आनी एकलो राय आसा हाच्याकी व्हर राय येवं नजो आसूं नजो म्हणून देवान ताका मुल्या पातोर जावन मागीर उपरांत केल्लो. पूण लोकांनी मनशांनी ताका नाका म्हणून ताका उडयल्लो. आज सगळ्या संवसाराक तो एक मुल्या पातोर जावन आज आमकां हर एकल्याक एक बरो गवळी जावन तो आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी उत्तर कर्नाटकाक आनी परतेने गेल्यार सबार पावटी बकऱ्यांक हाडन ते दुसरे कडेन सोरोवंक येतात. कित्याक म्हळ्यार तेणे बारागा आला तेणे मस्त तण ना नाल्यार तांकां पिवंक उदक ना. त्या देखून खंयचे कडेन इल्लें पांचवें स्तन मेळटा या जोळाच्यो त्यो काडयो मेळटात खावंक गाद्यांनी पुरा लुवण घाल्ल्यो थंयसर ते सोरोवाक ते व्हरतात. आनी हेपटीन तांणी सोरोवाक व्हडलो हिंड बकऱ्यांचो येलो जाल्यार तांणी पाटी येवचें 2-3 म्हयन्यांनी. बकरे कोणाचें कितें पूण तांकां कामाक रावयल्ले ते मनीस आसात आनी तांकां त्या बकऱ्यांक तांच्या येजमान्याचो ताळो तांकां कळीत ना. येजमानी कोण म्हूण तांकां गुर्तू ना. पूण त्या बकऱ्यांक तांकां कोण तो सरयता एकलो पाटी रावता आनी एकलो मुखार रावता. कित्याक म्हूण सांगल्यार मुखार तो खंय येता ताच्या फाटल्यान ते येतात आनी तांचे सांगता दोग ते पेटेय आसात. पेटे कित्याक हेरां दुसऱ्या पेट्यांनी ह्या बकऱ्यांक तांणी दाड घालनाटले बरी या तांणी खायनाटले बरी हे पेटे तांकां राखोर रावतात. जर तर मदल्यान तो हिंड गेलो जाल्यार त्या सायडीक ह्या सायडीक दोग 4 पेटे आनी मुखार तो एकलो मनीस आनी फाटलो एकलो मनीस. जर तर ते हिंडातावन खंय भायर गेले जाल्यार तो विसील घालता आनी ताचो ताळो तांकां आयकता आनी ते राव म्हळ्यार थंयच रावतात आनी तिशीन पळयतात. असले एका मणजातीक देवान दिल्ली ती जानवाय जावन आसा.
त्या देखून एक हिंड एक गोवळी हे बऱ्या गोवळ्याचे मंत्र जावन आसा. कामाक रावलोलो फडकिरो गोवळी आसूं की पुरो, आपाय विघ्ना आनी कश्ट उब जाताना पोळण तो धांवता आनी सेकी बकऱ्यांचो देसवाड तो जाता. आज आमचे थंय जर तर तोट आसा, तोटाक आमी एक मनीस दवरता, तें तोट नितळ करूंक गी, उदास सोडूंक गी आनी पूण आतांचें काम करचें बारीक कश्ट. त्या देखून आमी आसाम तावन गे या उत्तर प्रदेश तावन गे तेणे तावन आमी तांकां मनशांक काडटा. जर तर आमी तांकां बरें करून पळयलें म्हळ्यार कशें, आमच्या भुरग्याच्या जागी चड तांकां मोग करी जाय, तांकां इसारलेलें दी जाय, नाल्यार तो सोंड धांवता. ते सोंड धांवतना कितें जाता, आमकां परते कश्ट हिऱ्यार आय. त्याच प्रकार जर तर गोठो आसा जाल्यार, गोरवां आसा जाल्यार गोरवांक पळोवन सो मनीस तो सोंड धांवलो जाल्यार ती गोरवां उपाशी, नाल्यार त्या येजमान्यान तांकां तण घालिचें, दूद काडचें, ताळणें दवरिचें आनी कितें तांकां खावंक घालिचें. अशें थोडे फावटी हे कामाक रावलेले गोवळी थोडे फावटी पडकिरे जातात, या थोडे फावटी सोंड धांवतात आनी अशें कश्टांत ते घालतात. कश्टांत मात्र आमकां वडिलां, आमकां येजमान्याक मात्र न्हय, या घरच्या मनशाक मात्र न्हय, बागार त्या मनजातीक ती कश्टांत घालतात. पूण असल्या परिस्थितींत तांच्या सांगाता बरो गोवळी सदांच तो रावता, तांची जतन तो घेता. त्या देखून आमी आमच्या भुरग्यां खातीर कितलेशें आमी मागता, तूं एक बरो याजक जावं दी आनी तो एक बरो याजक जावन गोवळी तो जावं दी. आज आमच्या पवित्र सभेंत कितलेशे याजक, कितलीशीं धर्मिकां उणी जाल्यांत, तांचे खातीर आमी मागता गे. आज तुमी इतलीं जाणां हर एका शुक्राराच्या की चड जाणां तुमी हाका रेतीरेक तुमी येतात, आत्मेक पायदो तुमी जोडतात. पूण तुमी येदोळ मुसोर चिंतलें गे, हांव थंय कापुचिनांच्या त्या दैवीक काकुळतीच्या रेतीर मंदिराक हांव येतां, म्हजो म्हणलो तो एकलो चरको भुरगो, या म्हजो शेजारी जावंक पुरो, या म्हज्या मावशेचो पूत जावंक पुरो, म्हज्या आकयचो पूत जावंक पुरो, म्हज्या आबाचो नातू जावंक पुरो. तसल्याक एक थंय आपूण व्हरून वळख करन एक याजक जावं दी म्हणून तुमी कोणें म्हूण येदोळ चिंतलां गी. असलें बऱ्या मोणाचें, बऱ्या मुखेलीचें लक्षण आमचें थंय आसा गे. आज तावन आमी चिंतया, कित्याक आज आमी बऱ्या गोवळ्याचो आयतार आमी आचरण करता आसतना आमी चिंतया, आमकां ह्या कापुचीन वडदीक एक आमसोत्तो म्हणलो एक कापुचीन आसूं दी. कापुचीन कोणाचो ना, तसली आमची मस्तू जाणां बेनिफॅक्टर्स आसात. तुमचो म्हणलो एक कापुचीन बेनिफॅक्टर्सा मुखांतर तुमकां मेळ्ळा आनी थोड्यांक मेळोवंक पुरो आनी मुखारय मेळोवंक पुरो, आनी तो तुमचे खातीर मागता, मिसाचें बलिदान तो भेटयता आनी हर एकले तुमची भेट करता. तुमकां तो एक संतोश, म्हज्या पुताक या म्हज्या कुटुंबांत कोण याजक जावंक ना, हो म्हणी म्हजो एकलो याजक आसा म्हणून तुमचें उद्दार म्हूण तें बरेंच आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें पेद्रू पवित्र सभेचो बरो मुखेली तो जाल्लो जावन आसा. आनी अशेंच आमी आतां बरें एक आमकां येलीसांव येता, फाटल्या 10 वर्सां जावंक पुरो, फाटल्या 5 वर्सांनी जावंक पुरो, आमी कशें आमची जिणी जियेल्या, आमचे मुखेली कशें आसले, आमचे गोवळी कशें आसले, आमच्या बऱ्या गोवळ्यांनी आमकां घात केल्लो गी, या आमकां खंयसर वाटेर खंय सोडलें गी, असलें पुरा आमी आतां बऱ्या तरान चिंतूंक जाय. देवान आमकां हर एकल्याकी बरी जानवाय दिल्या. ती जानवाय आमी या देवा पोवण्याच्या आयतारा दिसा, बऱ्या गोवळ्याच्या आयतारा दिसा आमी ती करसूंक आसा. आमकां हर एकल्याकी एक बरें शांती समाधानाचें जिवीत आमी हर एकल्यांनी तें जिवोवंक आसा. आमकां खंयच्या सरकारांनी पयशे दिवचे नाकात, आमकां खंयच्या सरकारांनी खंय धर्माक नाका, पूण आमी कितें कश्ट काडून घाम पिळून आमी जोडटा आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर तें बरें जावं दी. आनी असलो सरकार आमकां जाय. शांती समाधानान आमकां जिवंक सोडचो तसलो सरकार आमकां जाय. त्या देखून वोटा दीस म्हज्यो गांठी दूख, म्हजी गोमटी दूख, म्हजी पेंकड दूख म्हणून कोण्णे घरा बसचें नाका. कोणाक असले पुरा समस्या आसात, कोणाक सांगल्यार तो रिक्षा धाडटा, नाल्यार तो जीप धाडटा, बोलेरो वॅन धाडटा, नाल्यार काय न्ही जाल्यार आंबुलन्स म्हणी धाडटा. तो ताचेर वचून म्हणी आमकां कितें तो वोट घालचो रायट आसा. आनी तशें
म्हणी आमी खंडीत जावं न्ही तो वोट आमी घालीजेच आनी घालची ती आमची हर एकल्याची ती जबाबदारी आसा कित्याक वोट घालना जाल्यार तें एक पाथक आतां पाथक म्हणून वोट घालूं ना म्हणून कुमसारान सांगचें नाका कुमसारान सांगल्यार समाज जाता म्हणून कुमसारान सांगल्यार तो वोट घाल्ले बरी जायना त्या देखून हर एकल्यानी जबाबदारी काण घेवन तो वोट खंडीत जावनी घालूंक जाय त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूच्यो शेळयो आनी ताच्या गोवळीपणांत आमी वांटेलीं जाल्या ती जावन आसा आमची जबाबदारी आनी जेजू आमचो तो इश्ट आनी तो आमचो गोवळी जावन आसा कशें किर्तनांत आमी गायन केल्लें तो जावन आसा आमचो गोवळी कांयच म्हाका उणें आसचें ना म्हणून कित्याक तो मुल्या पातोर जाला आनी आमकां हर एकल्याक तो मुल्या पातोर जावन आमचे थंय तो बांदता आनी आमचे थंय तो बिडार तो करता त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो हर एकल्यांनी आमी वडिलांनी बऱ्या गोवळ्याची लक्षणां आमचे थंय आसात आनी आमच्या भुरग्यां पासत आनी तशेंच आमच्या सेसांबारा खातीर भावार्थांत आमी बरीं मावल्यां शिकोवया आनी आमी बरीं गोवळी आमी जावया जेजू क्रिस्त कसो आमचो बरो गोवळी जालो त्याच प्रकार आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक आमच्या सेसांबार आमच्या वाड्यान आमच्या सगळ्या पिरगजेंत आनी आमच्या गांवाक आमी एक बरो गोवळी जावन आमचें जीवन मुंदरसून व्हरूंक तोच बरो गोवळी आमकां आशिर्वाद दिवं दी आनी आमकां मार्गदर्शन दिवं दी आनी आमकां बरें आत्मीक जिणे तो फावो करून दी म्हणून आमी मागया आमेन. उबे रावन आमच्या बावडताची उसारणी आमी आतां करया. एकाच देवाक सतमानता सर्ग आनी पृथ्वीश्वर दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू सरसनार आनी एका समिया जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्मला देवतान देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवतावन उपजल्लो खरो देव तो देवतावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सुसई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पसत आनी आमच्या सुरवणे पसत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मुरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पसत पोंस पेलो ताका क्रुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जियांच्या नेमेल्यांचे मनसिबी करूंक वैभवन तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी देवदत्तार तो बापा आनी पुता ताव निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय नमस्कार नमस्कार महिमा पावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो इगेज पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सतमानता पातकांच्या बुकसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मांडटा मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू जावन आसा बरो गोवळी आनी आमी जावन आसा ताच्यो शेळयो आमी सदांच ताच्यो शेळयो आनी तो जावन आमकां बरो गोवळी जावन आमची वाट आमची मुंदरसून व्हरून आमकां एका बऱ्या वाटेक पावोवन दी आनी तशेंच ह्या आमच्या मागण्या वेळार आमी प्रत्येक तरान सर तरणाट्यांक युवकांक युवतींक धर्मीक जावंक आनी तशेंच एक याजक जावंक देव तांच्या मोतींत घालूंक आनी प्रत्येक जावन आमच्या हांगासर सांतान कोयन ताच्या त्या हॉलांत लागभाग 40 भुरग्यांचें कॅम्प थंयसर जावन आसा त्या कॅम्पांत आयिल्ल्या सर भुरग्यांक जेजूस तो तांचो बरो गोवळी म्हूण ते मांडून घेवन तांच्या जिवितांत एक बरो गोवळी जावन तांचें जिवीत परिवर्तन जावच्या खातीर आमी आतां आमची सर मागणी देवाच्या पांयां तळी उबारुया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक आनी धर्मिकांक जेजू बऱ्या गवळ्याचो वावर मुखार सितना तुजो सांगात आनी मिसावांत तृप्ती समाधान लाभय म्हण मागता हांव. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी देश असो आनी समाजाचो एकवट बांदून हाडूंक आनी बऱ्या गवळ्या परी सर शेळयांचे उदरगते पासत बरी योजना मांडून हाडूंक तांचे मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी बऱ्या गवळ्या परी कुटुंबांतल्या शेळयांक जोगते मार्गदर्शन दिवंक
आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या हिंडान माऊल्या आनी बरलेलो विश्वासी शेळयो जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर आमच्या पिडेस्त भावा भयणींक आनी उतार प्रायन कुस्टूंच्यांक तुजी ससायला भय. तुजे थंय पांचवो सरव मेळटा म्हूण बरवशान पातयेवन तांचे कश्ट आनी तांची पिडा सोसूंक तुजी सकत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. तुजी सेवा करूंक आनी समर्पीत जिणी जियोंक आमच्या कुटुंबांत हांव देव आपोवणी उपजय आनी तांकां वडिलांत हांव प्रेरण आनी पाठिंबो मेळाशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या एवकरिस्त मेजा बोवारी हजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी समर्पीत कुटुंबाची बांदून तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. थोडो वेळ मौनपणे रावन आमची खासगी प्रार्थना देवा थंय उबारुया. ससनाच्या गोवळे आमच्या मोगाळ बापा तुज्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमी तुजीं भुरगीं जावन आसाव आनी तुजो आमचो एक मात्र गोवळी जावन आसाय. आमचेर तुजें बेसवां घालता आसतना आमी तुज्या पांया मुळा उबारलेल्या सर्वांच्या नांवी आनी हांगासर येवनांतल्या तांच्याय नांवी त्या मागण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ते मागणे आमकां सदांच फावो कर आनी आमी सदांच बरे जिणे जिवंक तुजी कृपा आमकां लाभय आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या. स्वीकार कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो आवाज पेटोवन दिता. सर्वच मोचे तुका मोगाळ समर्पिता. देव बापा आमच्यो काणिको उडो आनी माय तुका पेटोवच्यो. देव बापा आमच्यो काणिको उडो आनी माय तुका अर्पोवच्यो. सगळी म्हजी जिणी तुवें दिलें देणे. मुंड्या वायना संगी पेटयता दिनपणी. काकुळदारा देवा दैवीक नितीदारा. दाखय तुजी दया लाभय तुजी कृपा. बापा आमच्यो काणिको उडो आनी माय तुका पेटोवच्यो. बापा आमच्यो काणिको उडो आनी माय तुका अर्पोवच्यो. माग्य भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर्पदेवरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या गावात सर्वस्पर्श मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या गोवड्यान प्रितीन आनी दुलबायन सोंसलेले कश्ट मरण आनी ताचे महिमेवंत पुनर्जिवंतपण आमी आतां संभ्रमता आनी तुका भक्तीन समर्पितांव. ह्या बलिदानाच्या बोळान आमचे पातकांचे गाय गूण कर आनी जेजू बराबर पातकाक आमी मेल्या हांव देखून ताच्या संगाता जिवी जाल्ली मनशां कशी आमी तुका भेटयल्लेलें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजा उबारूया आणि ती सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखानूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसूं पण देख करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करचे कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काचे बली ससनाच्या जिविताक जल्मलेले उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भाबडत्यांक उगडली दारां सर्गींची आमा पत्क्यांक ताच्या मरणांतले सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उब जाता देखू पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सरधाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Service porto सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय 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 ऊन सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय ओन सर्गे तुका जय 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 ओन सर्गे तुका जय 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 बापा करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेती तावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा पर जातून जमयत तसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंचे त्याच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिवन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें व्हरावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावडतो सोगड परगट होया तुझ्या कोर्साने पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर
बापा आमच्या सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरेत पुणार जिवंतपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मोरयेच्या भगवंत जुजे तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभविरक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विस्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळ्या तिच्या वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तरण पावो कर म्हण आमी मागता तुज्या सगळ्या प्रांत आमच्या भगवान बापाच्या पिता पावल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पयस सभेच्या समेज गवळे आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगात ह्या संवसारांत वाटसू रे तुज्या पयस सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुज्या उजे तूं एकठांय केल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकोन घे मोळ्यान दाळ्यान व्हरता सुडसुडान आमी बरोवंक चडांत चड मापान तुज्या आशिर्वाद असो शिवर आमचे वयर आमच्या कुटुंबा वयर तूं वत खणवळ्या बापा संवसारान सिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दाय करून तुज्या ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी काडून तुज्या इश्टगत ह्या संवसारांत तरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सश्टां ददोशी जातल्या म्हण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां गांवड्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवचनांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उद्धार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटय सडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी उकोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माया मोगसान येवकोट असो गुरू तूं जावन एकामेका आमी शांती पाठोवया देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळता देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळता देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
या शेळयेच्या जेवणाक आमकां सर्वांक आपण मेळ्ळां आमी जावन आसां भागी सम्या तुझे पितरांचे स्पाक म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थूया कनवळ्या बापा आमच्या जन एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलेलें देखून या मिसार आमच्या बऱ्या गोवळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेळ्ळीं आमी प्रामाणीकपणान जिवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसलीं या ध्याना पासत आमी तुका धीन वाचताव आनी घरा वचूनी ताच्या ताळ्याक काण दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जियोवन आमची दिनवासी दाखोवंक आमकां आदार धी म्हूण मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं
तकली बागावन देवाचो आशीर्वाद मागया. पुनर्जीवन जेजू तुमचे बराबर जेजू बापान आपल्या वडका कुळतीन तुमच्या संगाता आमकां पुनर्जीवन केली आनी सर्गार बसायली. तर आमची चिंतनां संवसारी वस्तूतावन सरकीन समेकळी कर आनी आमची काळजां सर्गींच्या अत्रेकांनी भर म्हूण मागता. आमेन. जेजू नवी मनशां जावन आमी तुजो उपकार घेतला. तर आमच्या खोट्या वंदनांचेर जैत व्हरून सत उलोवंक नीत पाळूंक एकामेका मनान आनी मोगांक लेखून आमकां कृपा दे. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसळा तुची दर्या वेळेरी दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका व्हरूंक आशेता. बागी मनशाच्यो सोमिया हांव येता. सोडून तुजे संगीत आयकूंक आशेता. तर बसो फाटल्यान जे तूं दिशेता मनशान लढलेली जेवढे कायातली जाशी ती मोगराळी शेतान सोम्याच्या भागीन सर्गीच्या सोमिया हांव येता. सोडून तुजे संगीत आयकूंक आशेता. घर बसो फाटल्यान पोशिळ्यांक म्हज्या अर्पण तुजोची हिणान दाखोवन वाट सुकलेल्या शेळयांक हात सोदून गोळ्या हिणाच्या सोमिया हांव येता. सोडून तुजे संगीत आयकूंक आशेता. घर बसो फाटल्यान पाटकावदार सोसांव सरळ आशेताय. दुबल्यांक वाडसर हांव शेंबोरांनी तुका दिवंक तो आशेता. सस्ताची जिवीत सोमिया हांव येता. सोडून तुजे संगीत आयकूंक आशेता. घर बसो फाटल्यान मुगाल पुत्रा सवय आमकां